DDSS व्हायाचेर हॉस्पिटलाचे बिलाच्यो आता कागाळी येवच्यो ना। सरकारान दर 15 दिसांनी हॉस्पिटलाची बिलां मागून क्लियर करपाचो प्लान केला। ही स्कीम इन्शुरन्स कंपनीकडच्यान हातात घेतसावन सरकारान जुनात हॉस्पिटलाक 1 कोटी फारीक केला। जुलयाचे 2.5 कोटी आसात म्हूण DDSS व्हायाचो सल्लागार डॉ बालकृष्ण पै उलयलो। कार्डां रिन्यू करूंक सप्टेंबर सोंपमेरेन प्राज आसा। सरकारान स्कीम हातात घेवचे पयलीं इन्शुरन्स कंपनीक 120 कोटी फारीक केल्या। 88 कोटींचो क्लेम जाला। आता 1 जूनांतल्यान गोंय सरकारान ही येवजण स्वता कडेन घेतल्या आनी डायरेक्ट हेल्थ सर्वीस तर्फे ही येवजण स्वता गोवा गव्हर्मेंट चलयता। आता पर्यंत आमी 120 कोटी प्रिमियम दिलो इन्शुरन्स कंपनी आनी जवळ जवळ 88 कोटीची क्लेमी जाल्यो। आमी जून म्हयन्यान जवळ जवळ 1 कोटी क्लेम्स प्रायवेट हॉस्पिटलाचे जाले। ताजे पयशे आमी कालूच सगळ्या हॉस्पिटलाक धाडून दिले। जुलयाचे पेमेंट चालू आसा आनी ताजे एक 2-3 दिसां भितर जुलयाचे जवळ जवळ 2 कोटी 50 लाख जे आसा ते आमी रिलीज करतले। सो सरकारान ही येवजण अशी दवरल्या की हॉस्पिटलांक सुद्दां ताबडतोब म्हयन्या भितर पैसे मेळचे। 30 दीस जे आसा 30 दिसां भितर पैसे मेळचे आनी आमी तांकां 15-15 दिसांनी बिलां मागयतलीं। म्हणजे प्रत्येक म्हयन्याची बिलां एंड ऑफ द मंथ ही प्रत्येक हॉस्पिटलांक पैसे मेळपाचे आसा। अशें न्ही की उशीर जातलो किंवा कार्डाचे पैसे मेळना म्हणून तुमकां लोकांक कोणाक हॉस्पिटल कार्ड घेवपाचो असो प्रश्न येवचो ना। सगळीं हॉस्पिटलां सगळीं कार्डां घेतलीं। जो मनीस 447 प्रोसिजर आसा तो ते हॉस्पिटल करतलेच। 1 रुपया एक्स्ट्रा घेवचे ना तुमचे कडच्यान। जर ताणें अपग्रेड केलें जाल्यार रुमाचे चार्जीस आनी बाकीचे इतर चार्जीस ना जाल्यार अपग्रेड ना जर केलें जाल्यार ज्या पॅकेजीन पयशे आसा तितले पॅकेजीन ते पयशे आमी गव्हर्मेंट तांकां फारीक करतले। तेन्ना तुमी आनी पयशे तांकां दिवपाची गरज नासता। कार्डांचे रिन्यूवल केंद्रांनी सुरू जाला। सप्टेंबर सोंपचे पयलीं कार्डां रिन्यू करपाची। ही ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2 म्हयन्या खातीर रिन्यूवल कार्ड्स आसा। जवळ जवळ 40 सेंटरां ऑल ओव्हर गोवा जातलीं। आतां सध्या 25 ऑलरेडी जाल्लीं आसा। प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 1-1, 2-2 आसतलीं आनी तांकां SMS मेळ्ळ्या बरोबर ताणें आपलीं कार्डां करपाक वचचें। तशेंच समजा कोणाकूय जर त्रास जाता कोण तो भायर वतलो किंवा ताका त्या दिसा येवंक मेळत ना मेळत ताणें ऑड टायमाक रिक्वेस्ट करून आपलीं कार्डां घेवंक मेळटलीं। पूण प्रत्येकानी आपली रिन्यूवल कार्डां करूंक जाय। किंवा कार्ड जर नासत जाल्यार तुमकां GMCनी पेमेंट पयशे दिवचे पडटले आनी प्रायवेटांनी स्वताचे पयशे दिवचे पडटले। त्या खातीर प्रत्येकानी आपली रिन्यूवल कार्ड्स करची आनी जांची 5 वर्सां जाल्यांक ताणें आपलें कार्डां करून घेवची। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। ओल्ड गोवा हातकात्र्या खांब्या कडेन हायवे एक्सपान्शनाक एक घर मोडलें। हायवे ऑथॉरिटीच्या ऑफिसरांनी पुलिसांक घेवन शेवाळें घातलें। घर मोडपाक आयिल्ले कडेन सुवातेर लोकांनी मातसो बोवाळ केलो। मात ह्या घरकाराक खंय कितलेशेच आदीं जानेराक नोटीस दिल्ली। तांकां दुसरे कडेन जागोय दिला। घरकार म्हणटा घर मोडटले म्हूण खंय नोटीस येवंक ना। पंचायतूय तेच म्हणटा। रस्त्यार घेवपाचे कितें करपाचे हाल हे रोजच्यान न्हिदपाचे बायले आसा एकट्याची बायल आमी आमकां इतलेच तांकां चवथ पर्यंत दिवचे इतलेच। तो प्लॉट सगळो वयता आमचो जवळ जवळ 682 मिटर स्क्वेअर मिटर जागो आसा आनी आमकां तेंच्यांनी जानेवारीन 304 स्क्वेअर मिटर थंय जागो दिल्लो आसा। तो आमी पोजेशन घेतलेलें आसा। हे म्हणून तेंच्यांनी आमकां 4-5दा फोर्स करून आपोवन पोजेशन घेतलेलें आसा। पूण तांकां थंय कांयच फॅसिलिटी दिल्ली ना आमकां। फक्त प्लॉट करून दिल्लो। थंय झाडां आसा कांय रावपाचें पूण कांयच ना। नळाचें कनेक्शन ना लायटीचें कनेक्शन ना सद्या म्हटलें। तितून आमी कशें म्हणून 8 दिसांनी आमकां रोखडे लेटर येयलें जागो खाली करा म्हणून। आतां भुरग्यांक घेवन खंय वयतले तेच्या घरा वचपाचें। 8 दिसांनी आमी पोजेशन लेटर घेतलें 8 दिसांनी रोखडे दुसऱ्या दिसा लेटर 8 दिसांनी जागो खाली करा। आमी सगळ्या भुरग्यांनी सगळे मेळोन हांगा ते स्टॉप केले। सरपंचाक आपयले हांगा ते सांगूंक लागले की
आम्ही पंचायतीकडे तुमच्याकडे लेटर केला की डेमोलिशिंग, पूण ॲज पर पंचायतीच्या रिकॉर्डार कालपर्यंत त्यांच्यानी कांयच दिलें ना. पूण आयज त्यांची अशी परिस्थिती निर्माण केली हे तुमकां दिश्टी पडटा पळय. त्यांची हायकोर्टान केस आशिल्ली, ती कोर्टांची त्यांची डिक्लेअर जावंक ना न्हू, ऑर्डर येवंक ना. तांकां ऑर्डर येयले नंतर तेंच्यांनी हात घालूंक जाय आसलो मोडपाक. तेन्ना तांकां ऑर्डर दाखोवन तरी तेंच्यांनी JCP लावंक जाय आशिल्ली. आतां तेंचे मंडे हायकोर्टान केस आसा, ती कितें जावन मागीर पळोवपाचें तेंच्यांनी ऑर्डर येतकीर. Order on the demolition of the structure and in the existing survey number 118 bar house number tinga diungna. They have given the resident of that Chandan Parvatkar is a resident of some house number, but the order is demolish the structure existing in the survey number 118 bar 70. So how many structure were there in the 118? It is just one structure. Only one structure as you can see. So on that basis you are identified the... Yes. Okay. And घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.